आनी जो स्टेटी डिक्लेअर केला तितून गोंय आसा आनी काल पासून तो एक्सरसायज सुरू जाता 4 तारीख पासून आनी तेचें एक डिटेल सांगपाक लागून आमचे भारतीय जनता पार्टीचे तामिळनाडूचे आदले अध्यक्ष अन्नामलाईजी ते आज आयिल्ले आनी त्यामुळे तांच्यांनी ताचेर कशा पद्दतीन तो एसआयआरच्या संदर्भात डिटेलिंग जे आसा तें एक बरो मूव आसा की जेणे करून आमकां परत आमचे रोल जे आसा ते रिवायज जातात कारण बऱ्याचदा आमी पळयतात की नांवां जी आसा ही नांवां तशीच उरतात आनी त्यामुळे ज्या वेळाचेर निवडणूक जाता तेन्ना आमकां दिसता की त्या मतदारसंघात 70% 60% वोटींग जालें कारण बरेचशे नांवां आसा पण कांय वोटर जे आसा ते दुसऱ्या स्टेटीन आसात कांय जाण हांगा वोटर आसनात कांय जाणांक दोन कडेन वोटींग आसता त्यामुळे एक तरेन नवीन रोल तयार करपाक लागून एसआर आसा गोंया भितर 2002 लास्ट जाल्लो आनी त्यामुळे जे रिविजन जे आसा पण 23 वर्सांतर परत जाता अत्यंत बरी गोष्ट आसा आनी इज अ व्हेरी सिम्प्लिफाईड म्हणजे हांव जर 2002 जर वोटर आशिल्लो आनी आज जर हांव परत वोटर आसा जाल्यार म्हजी फॅमिली मेंबर जे आसा ते ऑटोमॅटिकली व्हडले कांय दिवपाचें गरज ना ते फॉर्म जे आसा तेजे भितर फोटो लावपाचो BLO जो आसा किंवा BLA येतले त्यामुळे तांकां ते फॉर्म सबमीट करपाचे एखादो नवीन वोटर जो जॉईन जाल्लो एखादो दुसऱ्या स्टेटल्यान हांगा आयलो तर त्याने सर्टन डॉक्युमेंट जे आसा ते डॉक्युमेंट त्याने दिवचे पडटले त्यामुळे एक बरी गोष्ट आसा भितरल्यान बऱ्याच राजकीय पार्टींक जाय पण सांगपाक सांगतात ते ऑपोज वगैरे हातून घोड चलयेचो प्रश्न ना उलट रोल बरे साफ जातले आनी बरेच स्टेटी भितर 2-2, 3-3 जाग्यार जे आपले मतदान व्हरतात ताका खंय तरी बंदी येतली आनी एक बरो क्लीन रोल जातलो ज्या वेळाचेर वोटींग जातली त्या वेळाचेर प्रत्येक मतदारसंघात 90%, 85%, 95% वोटींग जालें आमकां